गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशे सगळीं सजमतां सगळीं बरी आहाय मो आमी हाय बरी. आनी आयज व्हिडिओ हांवें स्टार्ट केला. फ्लॉसी कोत्ता ब्रेकफास्ट, भाजी कोत्ता आनी पुरी. ओके, दाखयता तुमकां. ज्या दिसान केलें तेणें भाजी पुरी. आनी स्कायलान आनी वॉल्स्टर आहाय थंय कोत्ताय ड्रॉईंग. सो हालीं 2 दिसां व्हिडिओ काडूंक पावनाय कित्याक मातशें फ्लॉसी बरें ना जालें, हांव बरो ना जालो आनी वॉल्स्टर बरो ना जालो. बरो ना जालें म्हणल्यार फूड पॉयजनींग जालें दिसता आमकां, कितें खायलो मालपणें बरो ना. पयलीं वॉल्स्टर बरो ना जालो. फ्लॉसी कामाक गेलो आसलें ते दिसा सांजे वयले लास्ट फ्रायडे तें हय थर्सडे खंय फ्रायडे आनी थर्सडे नायट खंय. सो स्काय वॉल्स्टर जेयलो आनी जेवन जातरी ताका वॉमिटींग स्टार्ट जालें. वॉमिटींग आनी लूज मोशन. मागीर राती कडेन लावलो तो बरोच. आनी फ्लॉसी कामाक गेलो आसलो न्हू. फ्लॉसी म्हणलें वॉल्स्टर बरो ना. फ्लॉसी म्हणून आपणाकूय वॉमिटींग जालें तें कामाचेर आनी फ्लॉसी वॉमिटींग जालें म्हणपाक लागलें. आनी तेदो पासून मागीर फ्लॉसी येयलें राती कडेन 12 येयलें काम काबाल तेगेलें. आनी तें येयलें मागीर तेकाय सेम प्रॉब्लम. फ्लॉसी घरा कडेन परतून वॉमिटींग. फ्लॉसी येवन परतून घरा कडेन वॉमिटींग स्टार्ट आनी तेकाय लूज मोशन. आनी हांव म्हणटो आसलो ओके. फ्लॉसी म्हणपाक लागलो तूं बरो आहा मरे मो, तुका कांय जालें ना मो. सो म्हाका राती कडेन मागीर न्हिद म्हणल्या पासून म्हाका स्टार्ट जालें ओके लूज मोशन. वॉमिटींग जालें ना म्हाका. आनी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग म्हाका वॉमिटींग जालें. सो फ्लॉसीगे शिराप लागली म्हाका. ओके, सो तिगांय बरो ना जालें आमी तिगांय लांबली अशें करून. आनी आज जालें म्हणटा ओके. दोतोरागेर बी कांय केलें नाय. सो फ्लॉसीन बाबा मागीर तें हेजे तांदूळ भाजून उदक करून दिलें. मागीर गार्लिका वास दिलो. सो तेश कोन्न मागीर जालो तो बरो. मातसो लांबलो तो. जा बी भायर सर नाहलो तेगेली. ओके, आनी हेचो हाय दाखयता. हेचो कोत्ताय ड्रॉईंग. आयज ड्रॉईंगा मोगान पडलाय ते दोगी. नो We just started. कितें म्हणटाय रे. Hi, my YouTube family. How are you doing? All, I hope you're doing good, and I'm also doing good. I'm drawing with Skylan. He's making something. ड्रॉईंग केलें दाखय मग ती कितें. He took mine. I was drawing. सो But I made a giraffe rainbow. Look what Skylan drew. He drew this all by himself. I didn't help him. जयस कायलो ना. लास्ट इयर वॉल्स्टरा क्रिसमसाक गिफ्ट मेळिल्लो. ते कजन येयलो न्हू तेणें गिफ्ट केल्लो. I did this. Green and other green and blue तुवें हायक फॅमिली केलो ना मरे. and blue and purple no and green हय and blue and red. हां तुवें हाय फॅमिली केलो ना मरे. Yeah. चोय चोय हिंगा हिंगा म्हूण कितें म्हणटाय कितें म्हणटाय रे म्हणना. फ्लॉसी सांग तूं लयना मग तेका डोनट बी घेयना खंय. फ्लॉसी ब्लॅकमेल करता तेका. आनी वचय आपतून म्हण ते मायकल ना हांवें स्कायलान हालो करता थंय डोनट मेळना म्हूण. Hi, how you all doing? I'm good. जालें. केशे आहाय तुमी. I hope you are doing good. केशे आहाय तुमी म्हण मरे. जालें. And you're also doing good. I'm drawing with Baba. And Baba's gonna get red donut. And I'm gonna get the chocolate donut. चॉकलेट डोनट ओके डन. Yeah. सो डोनट दिना मो सांगता अजय. आनी हेचंय तुमगेलें मोगाचें फ्लॉसी अशें म्हाका म्हणटा तें मोगाचो वॉल्टर म्हणून. हेचें तुमगे मोगाचें पुरी भाजता हेचंय पुरी. आतां आनी मातशें तेन्ना म्हाका दिता तें भाजपाक काम गेलें. भाजी गो तुगेली भाजी केली ना. भाजी केली. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी. समज तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. आनी हेचंय भाजी. तर भाजी न्हू ती चाव. ती चाव गो. आणि भाजी सायज चवळ्या केला. चवळ्या भाजी. मातशी दाट आहा ती मातशी पातळ करपा जाय. मातशें उदक घालूंक पडटा चड दाट जाली. टायम आहा न्हू. आमी वांटून दवरलो आहा हेचंय रावता तेका हांव. म्हाका रावता पुरी भाजपाक. आनी आयज आमगेले तिसऱ्यो. आनी काल रांदलो आसलें सकाळीं कामाक आसलो हांव. आनी आयजूय बीन आहा. आयज मातशें बेगीन आहा.
सो आयज म्हणल्यार स्पेशल हेंका कितें कोरया मग जायत दीस जाले हेका लागून काय करूं मेळना तेगे आती हें जालो आहलो न्हू सो चोणे बीन काय हाय नाहलो आमी सो आतां मातशें ओके आहा तो म्हणल्यार आयज म्हणल्यार कोरया भाजी आनी पुरी कोरया म्हणलें सो थंय रेडी जाल मी गेलें फकत तेका रावता पुरी करून भाजपाक ओके सो सगळें कोण जाल म्हणटा मागीर मेळटाय तुमकां आमी आनी आयज घोडे आमकां स्पेशल कितें मेळत आयज घोडे आमकां स्पेशल कितें मेळत म्हणटा कितें आयज संडे स्पेशल म्हणटाय न्हू सदांच सो ह्या हॉल्टार सांगलो फ्रायड रायस आनी कितें कर रे म्हूण कोन्ना वय तो नेक्स्ट संडे करता खंय फ्रायड रायस करूंक लागलो ते म्हज्यासाठी हांवें म्हळ्यार आयज पाव करया कित्याक वॉल्स्टना ते गरम आसतना खावपाक सोदता सो बेगीन करता हांव सो आयज पाव करता म्हणलें तेका आनी फ्रायड रायस आनी हें हाल्याना परत या म्हणलें केन्ना करता तें बाजार हाडूं असो हांव हालती वयता हांव सो बाजार कांय ना आमगे फ्रूट बास्केट चोय एम्प्टी जाला कांय ना फ्रूट हय टोटल एम्प्टी जाला सो पाव बंद जालो न्हू सो भायर वचोंक मेळना आनी गोरमेकूय सामकी फ्रूट चड वापले आमगेलें सारकें जायना गोरमे जेवण नाक जालें सो हांव जेवंक वचना आहलो कोण जेयना आहलीं आनी बंद जालें मातशें सो फ्रुटू खातालो ओके सो फ्रूट हाडूं वचूं जाय आनी पयर गेलो हांव आयसलँडा लिडला गेल्लो आयस्क्रीम कितें हाडटा गरीब आतां एक आयस्क्रीम मातशें आहली आयस्क्रीम बी सगळी काबार हांव गेलो देंपरा वयलो एक आयस्क्रीम पासून ना सो आयज म्हणटा तेका असो काणफुडें वयता च्या पितानी आनी मागीर वचोन येता म्हणलें चयत म्हणल्यार आयज सद्या वेदर बरो आहा वारो आहा भायल्यान बरी थंडाय आहा हालीं 2 दिसां जायना आहलें गरमेन कामाचें बी गेलें तेंचा जायना आहलें हांव ब्रेक घेयत आहलो सो जायना आहलें मुगोडे आनी एक फॅन ऑर्डर करपा पडटा आमकां हय आनी एक फॅन लागता आमी आउट ऑफ स्टॉक केलो सगळे आउट ऑफ स्टॉक दाखयताय फॅन बी सो लोकांनी उडिगान वयले आसतले त्या गरमी चड जालो न्हू आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जे कोणी हांवें केक केलो ती लायक केली मू आनी तुमगे कमेंट्स घाल तुमी लायक बरें दिसलें मू आनी म्हाका टिप्स दिले मू कितें सुबेज पडला वो कितको हें करपाक ती लिवली म्हणटरी कट करपाक मू सांगपा ओके सो नेक्स्ट टायम करता तेन्ना मागीर ट्राय करता हांव ओके सो आयज करता म्हणटा तांकां पाव सो पाव करता तेन्ना मागीर तुमकां शेअर करता रेसिपी ओके सो आतां पितोली चाव आनी चाव पीन मागीर मेळटा तुमकां आनी आतां आमकां शॉपिंगा वचपाक भायर सरताय बट स्कायलान रडटा फ्लॉसी गेला कामाक फ्लॉसी वचनाका मुसा सांवार घालता चय अजय रडटा चय केशवन चय आनी फ्लॉसी वचनाका म्हूण लागलो आहा हाटी कित्याक तेका आतां वयत न्हू कामाक तर तेका कोता येना तेजे पयलीं वाचता न्हू तो सो बेजार जाता रडत रावता मागीर मातसो आनी टॅब बी दिल्यार मातसो रावता आतां सद्या वयता शॉपिंगाक आनी शॉपिंग हाडून म्हटलें दाखयता तांकां कितें घेवन तें ओके आनी आमना येयले बाजारासून आनी स्कायलान जालो मातसो थंड चय कितें घेवन दिलें तुका डाडा न्हू हां ट्रांसतोचय कशें करून कँडी आनी ते वफल घेयलाय मू थंड जालो तो रडत आहलो आनी तुमकां दाखयता बाजार कितें हाडटा ओके जायते तेंप जालें तुमकां बाजार बी दाखयलें ना केन्ना सो आतां तुमकां दाखयता कितें हाडलें ओके सो फर्स्ट हाडलाय हेचो फर्स्ट आयस्क्रीम काडटा हे आयस्क्रीम लॉलीज हाडलाय सो त्यो मेल्ट जाता न्हू सो त्यो पयलो काडटा आनी फ्रिजीन दवरता सो गरमी जाता न्हू हेचोय ह्यो लॉलीज घेवन येयलाय पयर मेळोन नाहल्यो सो ह्यो हांव पयलो फ्रिजीन दवरता मागीर हाडला हेचें तांतयां हितून भायर येताय तांतयां मिडियम ही आं पेज मिल्क काडला दूध सेमी स्किम्ड हो ज्यूस हां हेचो हें उलटें वफल उलय तो वफल्सां रावता ओके सो तेका हांव दिता फोन तो मुजीव खातलो Skylan's ready. रेडी आहा तुजी टाटा शोड नाव न्हू हां एक तूं हा एक बाबा दी कितले I don't want to. हां तुका नाकाय So Skylar can eat. राव राव दिता Wait, टाटा दिता Dad's gonna give. घे Move. चल Go. Bread. स्लाइस ब्रेड आणि हे ज्यूस हांकां I got it. पॅकेट उत्ता ही Capri Sun. Orange. क्रॅनबेरी ज्यूस आणि एप्पल ज्यूस सो सगळे ज्यूस हाडलाय थोडेशे आणि आयस्क्रीम आणि हिना चिकन हिना कॉर्न फीड सो
कॉर्न फीड ही डिफरंट लागता, टेस्टा बरी लागता खावपाक. केन्ना हांवें ट्राय कराय, मातशें म्हारग पडटा बट टेस्ट बरो आसता हेजो. ओके, सो आमी केन्नाय हाडटाय अशें करून मोदें. सो हेजी टेस्ट डिफरंट आसता, बरी लागता खावपाक, बरी फ्रेश अशी. बनानास हे डार्क चॉकलेट हांव केन्ना खाता, डार्क चॉकलेट केन्ना चुकोन. आनी तेंका काडला मुगे आहल्यार मागीर हांव येताय ते. हे ग्रेप्स हाडले 2 पॅकेट. हे रॉयल घाला, एप्पल बरें येताय एप्पल. चेरीज हाडले 2 पॅकेट. आमगे फ्रूट कांय नासलें सो फ्रूट चड हाडला. स्ट्रॉबेरीज, बटर हाडला, ब्रेड करपाक बटर नासलो सो बटर घेवन येयलो. आनी लायम हाडप म्हणून सांगलें फ्लॉसीन, लिंबू सोडा करपाक केन्नाय स्कायलनाचो. आनी हे फ्रायड रायस करपाक लागून फ्लॉसीन हाडपाक लायिल्लें, कॅप्सिकम आनी फ्रेंच बीन. आनी कोरिएंडर हाडपाक लायिल्ली चीज फ्लॉसीन, ती कोरिएंडर घेवन येयला. आनी स्कायलनाचो हें आपणा घेवन येयला. कितें रे हें? What you want to say? कँडी खंय. कॅरेट हाडले, कॅरेट काबां हाडले. मागीर चॉकलेट केक, Cupcakes. कपकेक्स मफिन्स काय कितें म्हणटाय ती नुसता. हय. आनी हे 2 बिस्किट्यो. Cookies. आनी Big one. ती एक फेंटा केस हाडला. सो थंडाय चड पड न्हू. आनी टोटल येयला 69.80 पावंड. सो म्हाका दिसता चोवपाक गेल्यार हालती मातशें सवाय पडटा न्हू, कित्याक टेस्को बी गेल्यार न्हू पयशे रोखडे चड जाताय. ओके, सो पयशे चड जाताय. सो इतल्या सामनाचे घोडे 100 पावंड पासून जाताय हितून टेस्को गेल्यार. आमी चड टेस्को आसता वयताय केन्ना एमर्जन्सी कितें रायस बी आहल्यार हाडपाक. रायस बी ऑफरीचे पडलो तेन्ना हाडटाय थिंगसून. ओके, आनी चड अशें आमी बाजार हितून हाल्दींक वताय. लिडलाक वयताय आमी केन्नाय, लिडल लागीं हाल्दी मातशें पयस पडटा आमकां. ओके, सो आतां चोयता हें कितें कोत्ताय तें जेवपाक. आनी फ्लॉसी रांदून बी गेला आनी तिसरी कोण गेलें तें. सो आतां बाजार दवरपाक जायो. बाजार आपणान दवरनाका खंय सगळें घालपाक, सगळें दवराय खंय जाग्यार ना आपणाकू दवरूंक पडटा थंय. सो हाडटानी हांव दवरता मागीर तें घालता जाग्यार. सो पयलें सांगून गेलें तें जाग्यार घालाय, मग होलसेलार सांगून गेलो सगळें दवराय म्हूण जाग्यार. Especially. आनी वय मागीर दाखयता तुमकां हांव पाव कोत्ते. ओके, सो जेयताय आनी मागीर पावांचेर येवचें लागता. ओके, सो आतां आमी करुया स्टार्ट ब्रेड करपाक आनी तुमकांय शेअर करता कोत्ता. ओके, सो पयलीं ना आमी ना इस्ट एक्टिवेट करून घेया. सो हांवें घेयला लूक वॉर्म वॉटर 380 ml घेयला हांवें. सो हें ना अर्द काडला हांवें आनी तितून घालता शुगर आनी इस्ट घालता, ड्राय इस्ट. घायला 2 टीस्पून आनी शुगरूय घायला 2 टीस्पून. सो लूक वॉर्म घेयला वॉटर, तें मातशें बरें करून मिक्स करून घेया. सो तें फ्रॉथी जावं दिया. सो बरें इस्ट एक्टिवेट जावं दिया. सो एक्टिवेट जायना जाल्यार मागीर तुमगे हें जावपा ना ह्या ब्रेड. सो मुगेलें बी जायते पाटी अशें करून पयलें हें जाल्लें पिड्यार जाला इस्ट. ओके, सो हांवें दवरता आतां मातशें एक्टिवेट जावपाक 10-15 मिनटां अशें दवरपाचें. सो मागीर दाखयता तुमकां जालें म्हणटरी. सो आनी तुमकां ना दाखयता चोय हांवें हें करून दवरलो न्हू इस्ट. चोय बरो फोम येयलो चोय तेका. सो हे इस्ट एक्टीव जाला. अशें करून जावपा जाय नासा अशें करून जायना न्हू फोमू जाल्यार इस्ट जायना एक्टीव. आतां ना हांवें ना पीठ घेयला हेजो 1 kg पीठ. आनी ना हें ना डो मशीन हांवें घेयल्लें आर्गोजा 1-2-3 वर्सां जालीं. सो हांव चड अशें आर्गोजांकूय घेता इलेक्ट्रॉनिक्स. आनी हेचो हें वेईंग मशीन पडटा तुमकां. सो हेंवूय आर्गोजांकूय घेयल्लें हांवें. 1 kg हांवें हें घेयला फ्लावर घेयला ऑल पर्पज फ्लावर. आनी 100 ग्रॅम हांवें बटर घेयला. 1 टीस्पून सॉल्ट घालता आनी हें ना मातशें मिक्स करून घेता बटर आनी.
सो मागीर ना मिक्स करून घेयलें हातूंत ते इन्ग्रेडियंट घालता आनी हेचें आतां दूद घालता तितून. सो दूद घेयलें 220 ml आनी हांवें इस्ट केलो न्हू तें घालता. आनी ना मिक्स करून घेता. सो आनी ना मुगे तें उरलो तें उदक घालता. उरलां हांवें उदक तुमकां सांगलो टोटल हांवें 380 ml उदक घेयल्लें. सो हेचें उदक आनी इस्ट कोत्ता तेन्ना हांवें उदक घेयल्लें पयलें तितूंतलेंच. सो लूक होम मातशें उदक घेवपाचें चड थंड घेयना गरमूय घेयनाका. ओके मुगे ना पीठ जालें रेडी. हेजेर मातशें बऱ्या पडटा मळपा थंय हातीचें नाजाल्यार असा हात दुखताय. आनी मशीन काण घेता. सो आतां हांव ना हेका ना क्लीन फॉयल मारता आनी 1 वर रेस्ट दिता. तुमी थंडे टायमार कोत्ताय विंटरा बी कोत्ताय जाल्यार हितून ओवना घालून दवराय. ओवन स्टार्ट माराय गरम कराय आनी तितून हीट करून दवराय. नाजाल्यार थंडे टायमार ना जायना. मागीर कितले पाटी पयलीं पिड्यार जाला 1-2 पाटी. सो फुलोनी येना इस्ट बीन. ओके सो आतां हांवें रेस्ट करून आयज सद्या गरमी आहा न्हू सो भायर दवरता. सो 1 वर शास दिया आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके आनी होचो मुगेलो डो जालो रेडी. सो चोवपा शकता तुमी कितलो वयर येयलो तो डबलान घालचे सायडीन. मातशें वत पडटा हेजें चड. सो खबर सारकें येता काय कितें. आतां हांव काण घेता आनी मातशें मोडून घेता. ओके आतां हांव ना तो रोल करून घेता. सो बारीक म्हाका हें करपा कट करपा. सो हाफ कोत्ता तेजें हांव उरलो हाफ मागीर हें कोत्ता चड जातलो. आनी ना हांव तें कट करून घेता पीस. बरें 100 ग्रॅम अशें करून घेयाय. चोय तुमगे कितली अदमासा प्रमाणे ना 100 ग्रॅम अशें तागडीचेर हें कराय. सो आतां कोत्ता हांव रोल. सो रोल कोत्ता हांवें चोय हातीचेर कोत्ता. तुमी जाय जाल्यार तुमच्यान तेचेरूय गुणायन करूं जाता. सो बरें अशें करून रोल कराय. ओके हो मातसो बारीक जालो. सो मागीर हांव पीठ एड कोत्ता तांकां. अशें करून करूं जाता तेंच्यांनी हेजे दोन जे. ओके सो अशें करून कराय. सो आतां हांव ना तितून हेचो मुगे बेकिंग ट्रे घेयला आनी हांव हितून तेल घालता. थोडें तेल मातशें लायन घेता सगळे कडेन. ओके सो तेल लायन घेता. म्हाका स्पेस ना दवरपा सो अशें करून करूं पडटा. मागीर तें सगळें मूव करूं पडटा नाजाल्यार. ओके सो हांव हें रेडी कोत्ता हितून घालता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके आनी हेचोय हांवें कोन्न घेयले. सो आतां हांवें परतून पॅक करून दवरता आनी एक वर अशें ना 45 मिनट्स अशें बंद करून दवरता तांकां. सो मातशें फूल दिया तांकां पीठ फुल्लो न्हू तशें करून. ओके आनी मुगे पीठ उरला न्हू सो हें उरलो आहा. सो आतां हांवें ह्या दोन हितून घालून घेता. सो पयर केक केलो हांवें हितून सो हितून करून घेता. आतां तांकां तेल लायन घेयला आनी मुकोना आनी आयदोण नाय. सो हांव हितून कोत्ता आतां. सो हे हांव डिफरंट भशेन रोल कोत्ता. ओके सो हे मातशें लांब अशें कोत्ता अशें करून. सो हे रावंड करून ना मातशें लांब अशें करून. आनी हेचोय अशें करून केला हांवें आनी ते उरलाय ते 3 करून घेता. सो ट्रेन आमकां धाकटी जाली सो म्हाका अशें करून करपा पडलें. आनी उरलाय ते हितून करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. आनी ना मुगेले ब्रेड जाले हेचेय बरें फुल्लायचेय. ओके सो आतां हांकां ना हांव लायता मिल्क वयल्यान. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान एग बी लावपा जाता. एग वॉश हांव मिल्क लायता. ओके स्लायटली लाय चड चेपय नाकाय.
पेज दिन ते चेपताय भितर आणि हांवें ओवन कोण गेला प्री हीट कोण गेला सो 200 डिग्रीजाचेर दवरला आनी एक 20 मिनटां भाजून घेवपाचें बेक करुया आनी आतां हांव हें घालता बेक करपाक ओके आनी ना तुमकां सांगलो ना हांव बेक करपाक घालपाक वयता म्हणून सो इन्सिडंट जालो एक फोन हांवें रिंग लायटी लायलो आसलो सो स्टँडा काडून वयतालो फोन हातींतल्यान सुटलो आनी ट्रेय पडलो सो चेपले ब्रेड सगळे बरें फुल्लो आसलो ते देंवले आनी एक हीच लायन उरलो आहा ओके सो बॅड लक सो या कितें जाता ते तरी भिवपाक गरज ना सो दुसरी घायलो आसलो न्हू हांवें सो ते दाखयता तुमकां हेचोय सो हे आहाय सेफ आनी हे चोयता कितें जाता ते ओके सो हे पयलीं बेक करता आनी हांकां मातशें दवरता चोयता कितें जाता ते ओके सो सॉरी अबाउट डॅट बरें जाल्ले पाव वयर येयल्ले बट हातींतलो फोन सुटलो आनी सकला पडलो सांत पडटोय बी सामको पावा भितर पडलो ओके सो हांव ना ते 2 सेपरेट हितून आहाय चोय ते हें करता तांकां दूद लायता ओके आतां हातींकूच दोन लायता आयज फ्लॉसी ना सो ताका लागून म्हाका 2 करूंक पडटा हे बेक करून घेता पयले सो आतां हें घालता ओके आनी दाखयता तुमकां सो आतां 20 मिनटांची दवरया तांकां सो जावन दिया बेक आनी हे चोयता कितें जाता ते ओके आनी एक पाट चोया आमी कितें जाता ते 15 मिनटीस जाल्यो सो हे बरें जालें आनी मस्त जावन दिया ओके आनी ते हांवें पयलीं फोन पडलो ते न्हू घालूं नाय सो चोयता बंद करून दवरले फूल लाय जाल्यार पोतून फूल लायशें मातशें ओके हांवें फूल लाय दाखयता तांकां चे हें लागलें तांकां पोंदा कितें हांवें मिल्क लायलो न्ही तांकां सो तें लागून येता तेजें मातशें फूल लाय हो मातशें चेपलो हा हेजें चड वजन पडलें ओके सो चोया कितें जाता ते घालतरी दाखयता तुमकां मागीर आनी आमगेले ब्रेड जाले चोयता चे स्कायलन मूव स्कायलन आहा जे मदें चे स्कायलो उगोट हा हात लावच थिंगा उठ चे ब्रेड आनी आतां हांव हें घालता फुल्लाय ते हे घालता आतां And I need go. तांकां आनी परतून मिल्क लावूं ना आनी हांकां आतां हांव लायता बटर हेजें गरम आसतना बटर लायन घेता सोचे ब्रेड बरी कट जालाय ओके आनी मातशें लिवून दिया तांकां मागीर काडटा पोत्तिता ओके आतां ते गायलाय ते खबर ना कितें जाताय ते चोया ओके तांकां हांव बटर लावपा ना सो ते बेश्टे प्लेन दवरतलो ओके दाखयता तुमकां मागीर आनी आमगेले ब्रेड जाले थंड सो हांव ते काडून घेता गरम आहे होस्ट वास बरो येता न्हू पावाचो I can smell it. हेजे चे Fluffy. बरें जालें होस्टा कितल्या पावचो गरम लागताय सो हितून घालून दवरता आनी चोवपा शकता तुमी बरें जालें ब्रेड ओके आनी स्काय होस्टा तूं कितले हावपाचो A lot. लोट कितले आतां हावपाचो काय हाल्या हावपाचो Tomorrow. टुमोरो आतां हावपा न्हू कित्याक My stomach is full. ना हेच जाल्यार ना तो कॅलमुटी रोकडो खातालो ताका लागून केलोले आयज बट तो खायना हूंय स्टमक फूल हांवूय तेगेलें ओके जॅम आनी बटर लायन हाय तो चोय तेका चॅक कोता सो ते बेक कोता उरलाय ते आनी
मागीर दाखयता तुमकां जातरी ओके. Okay. आनी आमगे ना 15 मिनट जाल्यो चोया Hot egg in. चोय जालाय ओके. स्कायलन वाव वाव कोत्ता चोय शोरी स्कायलन वाव धांवलो चोय ओके. आनी मातशें वगत दवरता आनी काडटा मागीर दाखयता तुमकां काडटा तेन्ना ओके. आनी आतां आमी काडया ब्रेड. चोय बरें जालां कडक. हो मातशें चेपला हा चोय फोन पडलो तो हो मातसो फुल्ला ओके. You dropped a phone? आनी ना हांकां ना हांव बटर लावपा ना ओके. सो बटर लायना आसतना दवरतलो. तुमी जाय जाल्यार तुमी लायना आसतना दवरय ना लावपाकूच जाता. आनी ना तुमी बी कोण हाय आनी तुमगेल्या भुरग्यांक कोण दियाय सो लायक जातले ट्राय कराय. सो केन्नाय जाताय केन्नाय जायनाय बट आतां मुगे जाताय पयलीं जायना आसलें कित्याक आमगे इस्ट फॉर्मेट ना सारकें जायना आसलें. आनी हांव भायर उडयतालो मागीर पीठ बी 2-3 पाटी उडयलें बट मागीर युट्यूबाचेर चोयन चोयन अशें करून शिकलो. आनी मागीर काडलें आनी इस्ट ना भायर जायना जालें दुसरी हाडा इस्ट आनी फॉर्मेट करूं आनी पोतून घालाय थोडें उदक घालाय आनी थोडें पीठ घालाय मागीर त्याचे हितून ओके. सो मागीर जाताय इस्टाचेर आहा सगळें. आनी हो हिंगा ना आमगेलो व्लॉग काबार कोता. सो तुमकां लायक जाल्यार प्लीज लायक कराय सब्सक्रायब कराय आनी शेअर करपाक विसरूं नाकाय आनी डू कमेंट ओके. सो टील देन टेक केअर बाय बाय. सी इन आवर नेक्स्ट व्लॉग. टेक केअर बाय बाय. मोग आसदी.